बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त पिड्या, त्रास, कोश्ट, कोठेपण, अणभव, वाडतीपण आनी गरीबसाणां पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून जेजूचे भाशेन अजापां मिलाग्र्यो विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर पुरगोटूंक आनीक सगलीं उतरां तुजी उतरां करूं. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव हें मागणें कोत्तां तुका. म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर पुरगोटूंक. पवित्र आत्म्या जो लोक हो व्हिडिओ आयकोन दुसऱ्यांक धाडटा, शेअर कोत्ता, व्हायरल कोत्ता, अपलोड कोत्ता, तांकां सदांच करपाक तूं हुस्को दी आनीक बळ दी, कृपा दी आनीक तांकां कोवीड दुयेंसांतलीं राखून सांबाळून दवर. सगलीं कामां तांचीं तूं करून दी आनीक सगलीं दुयेंसांय तांचीं बरीं कोरी. आमेन. आयज जावन आसा 14 तारीख मार्चाची 2021. हांव सोजमोतां देवाचे भाशेन जे लोकांनी व्हिडिओ पळयलो तीं पवित्र जालीं म्हणून आनीक जेजूचे भाशेन वावर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. जॉन 1 वोळ 1. ओरोंबाक सोगले रोचणे आदीं सोबद आसलो आनीक सोबद देवा सोवें आसलो आनीक सोबद देव आसलो. ओरोंबाक तो देवा सोवें आसलो. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनीक रचलोल्या वस्तू मदें ताचे विणें रचून आयिल्लें कांयच ना. संवसार घडचे आदीं ओरोंबाक सगले रचणे आदीं कसली ती रचना जावं, घोडे आंज बडवे जावं, ना जाल्यार आनीक कसली रचना तुमचे मतीन तर येता, कसली रचना जावं, सगले रचणे आदीं सोबद आसलो, म्हळ्यार वर्ड, इंग्लिशीन वर्ड म्हणटाय आमी, आनीक सोबद देवा सोवें आसलो आनीक सोबद देव आसलो. आमी म्हणटाय बायबल देवाचो सोबद आनी कोंकणीन आमगेले काळजेर गायना जेल्याच्या कांतार आहा, देवाचो सोबद तूं देंवन आयलोय संवसारांत. तर जेजू जावन आसा देवाचो सोबद म्हणून आमकां हेजेर कळोन येता. आमगेल्या गायना जेल्याचेर तेणें बरयलां की जेजू जावन आसा देवाचो सोबद म्हळ्यार उतर, वर्ड ऑफ गॉड. The word of God became flesh and dwelt among us. म्हणटच देवाचो सोबद जालो आनीक आमचे सोवें आयलो. ओरोंबाक तो देवा सोवें आसलो. तर आतां आमी हिंगा जेजूची खबर उलयतायत. जो मनीस म्हणटा जेजू देव न्ही, खूंय बरयलां जेजू देव म्हणून बरयलो आहा, तेंचो हिंगा सारकें साफ सारकें बरयलो आहा की जेजू जावन आसा देवच आनीक एक जोण 37 त्रियादीचो देवाचो पूत जेजू. ओरोंबाक तो देवा सोवें आसलो. देव म्हळ्यार सासनाक पयलीं देखून देव म्हळ्यार ते एक जोण. पूण मनशाक तें सोजमोंक भोव आगवड लागोलें. कित्याक पातकान मनशाचे मोनाचेर धांपणें घायलोलें. हें आदां इवेन व्हडे पातोक आदारलें. तेजे पातकाचे वरवीं संवसारांत वायट येयलें. देवाचेर लोक रागार जातालो, देवाक नाकारतालो.
देवाक लोक शिराप घातालो. हे भाशेन हो पोन्नो कोरार चलोलो आख्खोच 6000 वर्सां वयर. आनीक हेका लागून ते जेजू येयलो जेजू येयन देखून संवसारांत ज्युईश लोकांनी जेजूक मांडून घेवून आनीक जेजू बरयलो आहा जेनसिसां पोन्न्या कोरारां बरयलो आहा. तें देखून तेणी मांडून घेवन आनीक हेकाच लागून लोक आज पासून म्हणटा देव फकत एकलोच देवाक पूत ना आनीक पवित्र आत्मो ना, फकत देव म्हळ्यार एक म्हणटाय. हें आमकां पयलें जेनसीस सारकें वानाचेर मेळटा. फर्स्ट बूक पोन्नो कोराराचो पयलो बूक जेनसीस. ताचे वरवीं सोर वस्तू रचल्यात आनीक रचलोल्या वस्तू मोदें ताचे विण्या रचून आयिल्लें कांयच ना. तो संवसार रचीत आसतना सर्गीच्या बापान म्हणलें उजवाड जाव म्हळ्यार कितें उतर उलयलो. आनी उतर म्हळ्यार जेजू वचो हिंगा. आनीक सोबत देवा सोबें आसलो म्हणटच देवा बापाच्या सोबें सोबत आसलो म्हळ्यार जेजू आसलो. आनी जेजून म्हणलें सर्गीच्या बापान म्हणलें उजवाड जाव उतर म्हणलें, सोबत म्हणलो. आनी सोबदाचे उद्देशीन सगळें घडोवन येयलें. पोन्न्या कोरारांत गेल्यार आमकां जेनसिसांत गेल्यार मेळटा टायप करून चोय. द स्पिरीट ऑफ गॉड वॉज हुवरींग म्हणटचे वोतमो आतां हिंगा तिसरो जोण देखून आमकां जेनसिसां मेळटा. वोतमो भोंवतालो जेन्ना संवसाराक आकार नासलोलो, काळो कीट आसलो तेन्ना वोतमो पवित्र आत्मो तिसरो जोण. आनीक मागीर जेजून सर्गीच्या बापान संवसार रचलो उतराच्या उद्देशीन. जेजूच्या वरवीं संवसार रचलो हें थंय बरयलो आहा. ताचे वरवीं सोर वस्तू रचल्यात उतरान घडल्यो देवान. उतर म्हळ्यार जेजू, वर्ड ऑफ गॉड. आनीक मागीर 5 दिसांनी संवसार रचून जातो 6व्या दिसाक देवान म्हणलें सर्गीच्या बापान म्हणलें आतां आमी मनशाक रचुया. आमी म्हळ्यार कोण तेगोय बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो. आतां आमी मनशाक रचुया. तर आमकां हिंगा सारको सातीस त्रिदाचो एक देव आमकां जेनसिसां सारकें दिश्टी पडटा. आनीक मागीर आख्खोच पोन्नो कोरार जायत्या हेज्या प्रवाद्यांच्या उद्देशीं प्रॉफेट तेंचे उद्देशीं देवान खूद उलोवन बरोवन दवरलो आहा की आपूण मुगेल्या एकल्याच्या पुताक हांव संवसारांत धाडटलो आनीक हे भाशेन जल्मोन येतलो. चोय इन द ओल्ड टेस्टामेंट कामींग ऑफ जिजस क्रायस्ट टायप करून चोय गुगलाचेर नेणार जायनाकाय. दोळ्यांचेर कां नाडनाकाय सोंश्या भाशेन. तुमी फेरना वयतलीं अशें करून मनजाती भाशेन तर तुमी केलें जाल्यार संवसारांतूच तुमचें पाड आनीक म्हाजी लास्टा इफेर्न. देवाची मोहिमा तुका रुचतेल्या देवाची मोहिमा तूं केन्नाच भोगूंक पावचो ना, पळोवंक पावचो ना. ताचे विणें रचून आयिल्लें कांयच ना. तर हे तुमकां फकाणां करूं येतले, तुमकां पिशां काडूं येतले. कित्याक ते जाणाय कातोलिकांक बायबल खबर ना. कातोलीक फकत संडे मास गोर फकत आयतारा मिसा वचपाचें जालें कातोलीक धोरी हिंगा काबार. तांकां बायबलूय खबर ना आनी बायबल उपयोगांतूय घालूंक खबर ना. हेका लागून ते कातोलिकांक पिशां काडपा येताय. 4 ताचें सोवें जिवीत आसलें आनीक तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. उजवाड काळोखांत परजोळटा आनी काळोखान उजवाडाक जिखून जाल्लें ना.
देवान धाडलेलो एक मनीस दिसती पडलो, ताचें नांव जुआंव. आतां 4 आनी 4 आनी 5 वळींत आमकां कितें मेळटा? ताचें सोबें जिवीत आसलें आनीक तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. कोण? उतराचें सोबें. आनीक तें उतर जावन आसलें जिवीत. आनीक जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. जेजून म्हणला, आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड. तर जेजू जालो वर्ड ऑफ गॉड, देवाचो सोबद, जेजू क्रिस्त. उजवाड काळोखांत पोरजोळटा आनी काळोखान उजवाडाक जिखूंक जाल्लें ना. तर हिंगा आमकां पयलेंच कळोन येता की जेजू देंवसाराक जो जेजून देंवचारान आदाम एवे उद्देशीं देंवचारान जो संवसाराचेर हुकूम घेयलोलो आदाम एवे कडेन चोरून फोट मारून, तो जेजू म्हणटा हो चोय काळोखान उजवाडाक जिखूंक जाल्लें ना. तर देंवचार हिंगा देंवचाराक जेजून हारायलो, आपूण मनीस जावन जियेलो, पवित्र जियेलो. हें सारकें गरजेचें. आमी मनीस कातोलीक मनीस मोनजाती भाशेन जियेताय, पवित्र जियेनाय. तेका लागून कातोलीक मार खाताय वयता थिंगसां हेरां भाशेन. दुयेंसां, पिडा, पेस्त सगळीं कातोलिकांकूय लागोता. कित्याक? कातोलीक जेजूचे भाशेन नाय. आनीक हिंगा बरयलां काळोखान उजवाडाक जिखूंक जाल्लें ना. तर हुंचें दुयेंस जावं गरीबसाण जावं कातोलिकांचेर येवपाक जायना. सारकें सोंपेपणी आमकां हेजे वयल्यान कळटा, दुयेंसां आनी कसलीच आडखळ कातोलिकाक येवपाक जायना. तर ती कित्याक येता? कातोलीक इतले कित्याक सारके पिशांचे सुण्याचे भाशेन भोगताय, जियेताय आनीक मोत्ताय? कित्याक? कित्याक कातोलीक जेजूचे भाशेन संवसाराक उजवाड जायनाय, पवित्र जायनाय? तूं पवित्र जाल्यारय तुज्यान दुसऱ्याक वाट दाखोवपा जाता. देवान धाडलेलो एक मनीस दिसती पडलो, ताचें नांव जुआंव. आमी हेका सोंज्यांव केला. जॉन आहा तो, सेंट जॉन आहा तेका आमी सोंज्यांव केला. आनी हांव बायक उडीक मारताय. तेगे जिवीत चोयल्यारी तेगेलें पवित्र जिवीत. आमी सोंज्यांव दिसा देंवसार जातायत गोंयच्या कातोलिकां. कोप आनीक सोगलें बांय उडी मारपाचें सगलें देंवसारा गेलें. हें सांतागे काम न्ही. हें गोंयां सोंज्यांव बंद जावपाचो. गोंयचो पळय सोंज्यांव पळय ही चाल कोन्न येयलो आहा आदल्यांनी, ती लोकांक पिशांचे सुण्या भाशेन भोगपाची आनीक सगलें घांस मारपाचें आनीक पिशांचे सुण्याचे भाशेन मरण येवपाचें, ही गोंयकारांगेर ही चाल जावन येयलो आहा. आमगेले मायन पायन, आमगेले शेपाय शेमायन आनीक तेंगेले घोडे शेपाय शेमागे घोडे मायन पायन ही चाल हाडला आसतली. आमकां उगडास ना कितें वर्स जालें ती, पूण आमगे उगडासान ही चाल आहा आनीक दिसान दीस वाडत वयता. आमी ल्हान भुरग्यां देखून धुकलून हितूं सोंज्यांव आजीर कोताय. हें आमी पेंसांव, हें आमी वायट हो सोंज्यांव आमी कोताय गोंयांत, तो सारको वायट. भुरग्यांचेर पेंसांव, गोरेब्याचेर, हें आमी बंद करपा जाय. इगोर्ज मात वावुरलोली हो कार्नवाल बंद करूं. तर आमी हें सगलें बंद करया. हें देंवसरा गेलें, हें आमकां कातोलिकांक नाका. हें तर तुमी चालू दवरलें गोंयच्या कातोलिकांक आनी कांय बरें येवपाना, कांयच. तर आमी आतां हो सोंज्यांवच न्ही पयलो, आमी जाता तितू कातोलिकां पवित्र जाया आनीक कोण पळय पिशांचे सुणी आहाय तेंकां आमी हो संदेश पावोया.
जात तितलो व्हिडिओ सर्क्युलेट कोराय तूं तो फर्स्ट टायम मुगे चॅनलाचेर येयला आनी व्हिडिओ तूं आयकोता जाल्यार व्हिडिओ काबार रे आतांच्या आतां डिस्क्रिप्शनां वच आनी आतांच्या आतां कोदला वयलो उठोच न्ही पयलीं तुमी पवित्र जाय कोणू जावं भुरगीं जाणटीं बायल दादलो नेणटी कोणू जावं यूथ कोणू जावं कोदला उठोच न्ही हुडी पवित्र जाय हें सारकें वो न्ही गो तुमकां तुमी मागीर एकोडे तेकोडे दुखलेले जालें तुमचें मागीर निसोणटोन कोणा व्हिडिओ मेळटात तूं पयलो पवित्र जाव तुमी म्हणनाका आपण भुरगें हाय वो जायते कातोलिकांक गेलो भुरग्यांक गेलो वो जा बाब आमी भुरगीं हाय आमी रोचडां एक पाटी तूं पोटान येयलो जिवीत घेयलें तूं एकूच हो पळय सोल म्हणटाय तेका आनी एज ना ही फकत एज आहा ती कुडींक कुसपाचीच तुमी भुरगीं जावं कितलीं भुरगीं जावं तुमी पयलीं पवित्र जाय सारकें इजी आनीक जेजून म्हणलें तुमी भुरग्यांचे भाशेन जायात तुमकां सर्गीचें राज पळोवपा जाय जाल्यार तर हितून आनी भुरगीं म्हणुपा आनी कसलें कारण उरलोलें ना भुरग्यांक ना जाल्यार देंवसार घोडी तुमकां आज मारीत ना जाल्यार रातयां न्हिदे मारीत ना जाल्यार फाल्यां मारीत हो आनी तुमी चान्स घेनाकाय पयलें तुमगेलें जिवीत ही कूड पयलीं जितून दी तुमकां तोरी तुमकां तो सासणाचें सूख जाय जाल्यार शेवटीं ना जाल्यार अकस्मात आतांच मेलो ना जाल्यार हालीं मेलो जाल्यार तुमी गेलीं वेजिटेबल वेस्ट जे परी जेजू म्हणटा बायबलाचेर मानचोय गुगलाचेर सुको पालो लासून उज्यान घालपाचो ताजो कांय आनीक उपयोग जायना तो फळां दिवपाक शकना ना म्हणून रुखाक तो मिनरल्स येळाचें आनीक हें मिनरल कांय सप्लाय करपाक शकना देवान धाडलेलो एक मनीस दिसती पडलो ताचें नांव जुआंव तर जात तितुले बेगीन पवित्र जाय आनीक आजीच फाल्यां न्ही राव नाकाय हें मुगेलें बरोयाय प्रिचींग आयकोन बरोयाय 24 वरां घालन दवरयाय आयकोन बरोयाय आनीक तेंच तुमगे तोंडांतल्यान रिकॉर्ड कोराय मोबायलाचेर रिकॉर्ड कोराय फुडल्या कॅमेराचेर रिकॉर्ड कोराय आनीक कोणाचो आदार नाका कांय नाका हांव सगळें एकलो कोता तुमकां स्टुडियो नाका कांय नाका एक मोबायल मुखार दवराय आनी बसाय आनी हें प्रिचींग तुमी रिकॉर्ड ऑन मारया आनी काबार ऑफ मारयाय स्टॉप मारया आनी घाल्या युट्यूबाचेर अपलोड कराय फ्री सगळें ताचे वरवीं सगळ्यांनी भावार्थ दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयलो तर देवान सोंजिवांक सोंज्यावांक 7 जुवां म्हळ्या 7 जुवांव आतां हो पळय जुवांवाचो एवांजेल आहा ते भाशेन 7 जुवांव द बॅप्टिस्ट सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट म्हणटाय आमी इंग्लिशीन पूण आमी सोंज्यापळ मानताय तो बेश्टो सांजुवांव म्हणटाय सांज जिवांव बातिज्म दिवपी अशें म्हणनाय आमी कोंकणीन तर हे 7 जुवांवांचें पळो आमी रेस्पेद पळय वगडायताय नांव पळय तेजे पेड्डार आमी कोताय गोंया सोंज्या म्हळ्यार कोप सारकें मेन चुयेय ना जाल्यार तें कोप मान मागीर बांय थोडी माताय आनी कितूच मेल्याय चुयेय सारकें इफेर नात तें सांगपा न्ही तर आमी आमगेले गोंयकार कातोलीक भावांक आमी सगळे वाटाय ह्या लागून आनी हितून कोण येतलो दर एक कातोलीक पवित्र जावंक मुखार सोदतलो आनीक तो दर एक पवित्र कातोलीक म्हजे भाशेन म्हणल्यार कितें जेजूचे भाशेन जेजूच्या शिसांचे भाशेन आपोस्तलांचे भाशेन वावर कोतलो सांतूय दवरया आमी चल ही देवाची खबर सांगोन लोकांक ताजी सजमण दिवन सुटावी करून पयलीं कातोलिकां सांगया आमी गोंयच्या मागीर दुसऱ्या कानार पडल्या म्हणून बरें जालें
कातोलिकांक सारकें सोंपें पवित्र जावपाक. जो लोक कातोलीक ना तांकां मातशें आगवड आहा, एक वर्स लागतलें. तितू मदीं तुमी हांसून उरलीं जाल्यार देंवसरान तुमकां दवरलीं जाल्यार हांसून. देवाचे कुरपें तर तुमी उरलीं, देंवचार तुमचो घात घेवपा, तुमचें मरण करपा तूं देंवचार उरलो जाल्यार तुमकां वर्सा भितर चान्स मेळटलो कातोलीक जावपा आनी पवित्र कातोलीक. तेजेरूय तुमी सोजमूण घेवन मुगे प्रिचिंगाची तुमकां सगळी सोजमूण मेळटली. आनीक 24 वर घरांत घालून दवरले कोणू जावं तुका सारको पवित्र कातोलीक डायरेक्ट तुमी एंट्री मारतलीं. जीं कातोलीक नाय तीं. तुवें बातिजम घेयलो तुगेलें मूळ पातो काबार. मागीर तूं सगल्यांक मोक्ष आनीक जेजूचे भाशेन हें म्हगेलें प्रवचन ते दिसान तूं पवित्र तूं कातोलीक जाता. ज्या दिसा तूं बातिजाद घेता, कुमन्यांव क्रिजम घेता, कातोलिकांक एकूच दीस दिताय तो न्हेय जाताय तेंकां. ते दिसान तूं म्हगेलें प्रवचन तयार करून दवर, सगलीं बरोवन दवर आनी एक दिसाक तुवें म्हगेलीं प्रवचनां कर. चड एक वर्स भर सेम कर मुगलेंच. आनी कांय तितू मसालो मान नाका. हो प्रिचर, तो प्रिचर, हो इंटरनॅशनल प्रिचर, तो आनी केसलो प्रिचर म्हणून तेंच फाटल्यान वचोन तेंगेलो मसालो घालनाका. तुमी पोत्तून होंडा फुटलीं. खरो उजवाड म्हणल्यार सोबद. संवसारांत येतोल्या सोमेस्त मनशाक तोच उजवाड दिता. संवसारांत येतोल्या सोमेस्त मनशाक हितू आनी जात कात आनी कांय बरयलो ना हिंगा. सगल्या सोमेस्त मनशाक कोण उजवाड दिता? जेजू. कोण रचिता सगल्या मनशांक? जेजू. जे परी आदामाक रचलो देव बापान म्हणलें आमी आतां मनशाक रोवच्या. तर सगळे रचणेक तुका म्हाका देखून रचपाक सातीच त्रिनादीचो देव आहा. बापूय आहा, पुतूय आहा आनीक पवित्र आत्मोय आहा. तर दर एक मनीस संवसारांत येता जेजूचे वरवींच हेंचो बरयलो आहा. खरो उजवाड म्हळ्यार सोबद. संवसारांत येतोल्या सोमेस्त मनशांक तोच उजवाड दिता. सगल्यांक जल्म तोच दिता. तेजे उद्देशीं कांयच रचिल्लें ना हेंचो बरयलो आहा. तर दर एक मनीस देवा जेजूची देखून रचना. देवाची रचना म्हणटा त्या दोणां आमी सारकें तें इस्पश्ट करून सांगपा जाय सुडोवन. नाजाल्यार लोक म्हणटा आनी तुमी म्हणटाय मागीर कातोलिकां सगळे देव एक कितको जाताय? सगलीं आमी भाव भयणां कितको एक जाताय? भाव भयण जाताय सगलीं ना. भाव भयणी म्हळ्यार सगळें एक मनाची एक फामिलीचें आसपा जाय तांकां भाव भयण म्हणटाय. कोण ना कातोलिकां कोण ना भाव भयणी कोण नाय घरांक भाव भयणी नाय, शेजऱ्या नाय. भाव भयण म्हळ्यार फॅमिली म्हळ्यार कितें? एक गोरेबेंतुलीं सगलीं जेजूक मानपाचें. सातीच त्रिनादीच्या एक देवाक मानपाचें. तांकां म्हणटाय भाव भयणी. भाव भयणी आमी सगलीं. कोण कातोलिकां मिसा वयताय तीं. दुसरी भाव भयण कितको जातलीं? तीं तर जेजूक माननाय जाल्यार तीं आमगे भाव भयण कितको जालीं? जेजून कितें सांगिलां? तुमी म्हजो मोग कोत्ताय जाल्यार तुमी म्हगेले शीस. आनी जेन्ना तुमी म्हगेले शीस जाताय, शिसान कितें केलां? पवित्र जावपाचें कातोलिकांनी. जेन्ना तुमी म्हजे शीस जातले, जेन्ना तुमी तुमी पवित्र कातोलीक जातलीं आनी म्हजे भाशेन वार कोत्तलीं, म्हजोच वार तुमी कोत्तलीं म्हजेच भाशेन, तेन्ना तुमी देवाचीं भुरगीं. तेन्ना तुमी भाव भयण जालीं. आनी एक आहा घोडणी बायबलाचेर मानसुये. जेजूगेली सायबीण भाव आनी भयण्यो मेळपा आयिल्ल्योय. पूण जेजून सांगिल्लें ही मुगेली आवय, ही मुगेलीं भाव भयणी कोण? जेजूगेलें उतर आयकोताय तीं. तुमी कोणाकूय वाडटाय भाव भयणी म्हणटाय, कोणाकूय तें कोयताय देव एक म्हण कितें? फकाण कोताय कातोलिकां. तेंगे बोल्स भरोंक ते तुमी कितें सांगताय? आनी तुमी आयकताय ताळी मारताय, शेलां मारताय म्हाजी. खरो उजवाड म्हळ्यार सोबद.
संवसारांत येतोल्या सोमेस्त मनशांक तोच उजवाड दिता. तो संवसारांत आसलो आनीक संवसार ताण्याचेर रचलोलो, तरी संवसारान ताका वळखून घेवंक ना. आजून पळय लोक जेजू माननाय. देव एक म्हणटाय तेंका आनी एक वळ आहाय चोय. तो संवसारांत आसलो, कित्याक संवसार ताण्याचेर रचलोलो. पूण ह्या लोकांनी वळखून घेयलो ना तेका. हे लोक म्हणटाय देव ना, जेजू देव आनी चेडो ना, आनीक देव आनीक वत म्हण पवित्र वत म्हणनात. फकत देव म्हळ्यार एकूच देव म्हणटाय जालें. बायबलाचें इतुलें बरयलो आहा, एग्जांपल दिला स्टार्टिंगा. हें तें दोळे कुड्डी जाले हें चोवपाक. हें आयकोंक तेंचे कान भेर जाले. ते फकाण कोताय देवाची. तशेंच कातोलिकां ते फकाण कोताय. बायबलाचें कितू कोडे बरयलो आहा ते फकाण कोताय. कातोलीक आयकताय, कित्याक कातोलिकांक जाबाब दिवपाक तेंगेलें तोंड उगडपाकू कातोलिकांक कांय खबर ना बायबलाची. जे परी पिशाच्या सुण्याचेर लोक फातोर मान तेका धाडायता, तेका मारता, ते भाशेन हो लोक आमचे हातोर मारूं येता. तेंक खबर आहा न्ही कातोलिकांय पिशाची सुणी म्हणून. तेंक कांय खबर ना म्हणून. आपल्याच मोदें तो आयलो आनी जीं ताची आसलीं तांणी ताका मांडून घेतलो ना. ज्यूस देवा गेले मनीस म्हणटाय. थिंगाच जेजू बेतलेहमांत जिवोन जालो, नाजारेतां रावलो. पूण ज्युसांनी जेजूक मांडून घेवंक ना. ते आतांच्या पोरी लोक म्हणटाय ते भाशेन जेजूक पूत ना, वो तेणी मांडून गेलोलो ना वचोय. 2021 वर्सां जालीं, ज्यूस दोर माजून आहा. आजून तेणी जेजूक मांडून गेलोलो ना. पूण जायते तुमकां कांतोरिस्ट आनीक तियात्रिस्ट आनीक प्रिचर ब्रादर हे टॉम डिक एंड हॅरी म्हणटाय ते कावन्सिलर तुमकां सांगतोले की जेजूक ज्युसांनी मारूं जाहलोलो घोडोन येवपाक लागोन, तें मोरण घोडोन येवपाक लागोन जेजूचें, आनीक मनशाचें पातोक मेकळें जावपाक लागोन ज्युसांनी जेजू खुरसार मारलो. ज्युसांचो हितून कसलोच गुन्यांव ना. हे अशें करून फाल्स उलयताय. ज्युसांक तुमी वायट नदरेन पळय नाकाय म्हणटाय ते. फाल्स उलयताय. ओके, जेजू खुरसार मारलो मरे, बरें आहा. तुमकां खबर नासलोली. मागीर कितें जालें? आजून कित्याक ज्यूस धरून आजून कितें आहा? मांडून घेयलो जेजूक ना तोरी. हें कितें उलयताय तुमी? हें कांतरां, हें कॉमेडी, तियात्र बरोयच न्ही फुडें. हें सोड्या, हें बरोय नाका, हें बंद करात. हें तुमचें सगळें फाल्स. लोकांक वायट देख जातात. लोक तुमगे उतरांच्या भरवंशाचेर चलता आनीक तीं बियां तेंचे मतीन थंय ते काळजां किल्लो तेंचें मागीर निसवणपण जाता घोऱ्याब्याचें. वायट ती मागीर फळ दिताय. देवाक गुन्यांवकारी कोताय. मामा डाडा मेले जाल्यार ल्हान भुरगीं मेल्या, देवान तेंका व्हेले म्हणून आमी बुजवण दिताय. हीं सगलीं वायट करपाचें कातोलिकां सारकें बंद करया. हीं नाटकां बाटकां आमकां नाकाय कातोलिकांक. जेजून एकूच वावर दिला तो करयाय. फट कित्याक मात लोकांक कित्याक पिश्यां काडटाय? तुमकां जाय तें बरयताय आनी हें रिलीज कोताय. आपल्याच मोदें तो आयलो आनीक जीं ताचीं आसलीं तांणी ताका मांडून घेतलो ना, आजून घेयलो ना. आनी तूं म्हणटाय ज्युसां गुन्यांव कोनाकाय, तें घोडोन येवपा जाय आसलोलें. हय, घोडोन येयलें. पूण मागीर कितें जेजू पोंदूं जिवोन जालो, मागीर अजापा मिलाग्रो हें कोताले, डिसायपल आपोस्तल कोताले, मागीर तेणी मांडून घेवपा नाका आसलें? तेंचें पोट भरों जाय म्हणून तेणी
हे पाद्रीपण सोडूं पडटो म्हणून ते ओगे रावले. तांकां आयतें मेळटालें, लोकांक 10% मेळटाय, आयची मेळटा म्हणून ते ओगे रावले. तांकां नाका जेजू. तेंगे पोट भरता. धर्माचें ते पोट भरताय तेंगे पाद्री. तांणी ताका मानून घेतलो ना 2021 वर्सां जालीं आतां. हे पळे बरयताय ते भाशेन जाल्यार सगळे ज्यूस कातोलीक जावपा जाय अशें कोन्न बरयताय ते. तेंच गुन्यांव ना म्हणून तितून. तें बायबला उद्देशीं घोडोन येवपा जाय आसलें. वय घोडोन येवपा जाय आसलें. पूण मागीर तेंगे दोळे उगडोवंक जाय आसले न्ही. हिंगा बंद करया. थँक यू होली स्पिरीट. फाल्यां कंटिन्यू करचें. रोजार करया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका. मारियो आनीक ताजे फॅमिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिजे फॅमिलीक जॅकलीन आनीक ताजे फॅमिलीक तेओदोमिरा रोशा आनीक तिचे फॅमिलीक कॉलेत आनीक ताजे फॅमिलीक जॉन्सी आनीक ताजे फॅमिलीक सुकोर आनीक ताजे फॅमिलीक जेसी आनीक ताजे फॅमिलीक हेनरी आनीक ताजे फॅमिलीक पियादा दिवाज आनीक तिचे फॅमिलीक मोरियान आनीक तिचे फॅमिलीक जिपोड आनीक ताजे फॅमिलीक जोकी आनीक ताजे फॅमिलीक क्रिस आनीक ताजे फॅमिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फॅमिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. कोवीड पिड्या ताचे सोरशिल्ली पयस कर. सगळीं दुयेंसांय तेंची तूं बरी कर. तेंच्यो आडखळ्यो सगल्यो आहाय त्यो तूं सुटाव्यो मेकळ्यो करून तूं तांकां जोयत मेळोवन दी. अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, जोऱ्याचें दुयेंस, हाय ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल, किडनी फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, लांगसान उदो जालें, डायलिसीस, हार्टाचे प्रॉब्लेम, आर्टरीज ब्लॉक जाले त्यो, तकलेंत पीस जालें ती सुडलें ती, आवट जालें ती, मेंटल जालें ती, भूल येयलें ती, बुरशेलें ती, हीं सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर. सगळे मेंबर काम करतात. तांचो पगार वाडय, पोस्ट वाडय. जांचे बिझनस चलता तांचे बिझनस वाडय. जे मेंबर नवें काम सोदतात तांकां व्हडले कंपनी जायत्या पगाराचें काम तूं फावो कर. आनीक जांकां बसोवन दवरल्यात कोवीड पिडेक लागून तांच्यो कंपनी परतून चालू करून तांकां पगार वाडोवन पोस्ट वाडोवन तांकां कामाचेर चडय. आनीक ह्यो सगल्यो अजापां मिलाग्र्यो विजमितां तांच्या जिवितांत घडल्याय त्यो पळोवन ती पवित्र जावपाकूय तुजी कृपा, तुजो मोग, बोळ तूं तांकां दी. ही सगळी मागणी तुका करता सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.